our Panchayat Express has reached in Mandre village. Here the issues that are haunting the people are CRZ issues, the garbage issues, crematorium issue and the roads issue. So we will go and find out, we'll meet people and we'll ask them what are the issues that are really concerning them. What is the current Panchayat doing about it? Are they happy with the Panchayat or not? Or they want the new panel in the Mandre Panchayat Sarpanch Mr. Lakshmikant Govekar with us. Lakshmikant बाब आता आम्ही लोकांकडे उलयलेल्या पंचायती माय डेव्हलपमेंट केलं ना कांयच डेव्हलपमेंट जावं ना 5 years जाली सो तेजे तुम्ही आमचे लोक सांगतात सुद्धा आमच्याकडे डेव्हलपमेंट खूप चालू आहे आणि त्या डेव्हलपमेंटात त्याच्यामध्ये सहकार्य आहात प्रत्येकाने डेव्हलपमेंट प्रॉब्लेम म्हणटा तुमी ते लोक म्हणटा CRZ प्रॉब्लेम आसता गार्बेज म्हणटा अशें रस्त्यार वयलेली आसता तिजेर पंचायत कांयच एक्शन तूं आतां अशें तर गार्बेज पळयशीत जाल्यार हांव गार्बेज कलेक्ट करता सगळे जाण मागीर पंचायत सगळं कलेक्ट करता आमी दुसरे वरसून सदांच आमच्या आयतारची आमची जी गार्बेज कलेक्ट करून जी आहा ती आमी हांगा हाडून डंप करता आमी मांद्र्यान चड हे गार्बेज कोण मेळचीच ना थोडी कंपल्सरी अशें म्हणटा की तुमी खंयच लॅक करून ना कितें तरी डेव्हलपमेंट केला आसतलें डेव्हलपमेंट उरपाक कारण कितें खबर डेव्हलपमेंट उरपाक थोडेशे युनिवर्सिटीनाचे डेव्हलपमेंट उरता न्हू आतां थंय युनिवर्सिटी आतां तुमकां कोणें सांगतलो स्मशान हेंचर काम ना म्हणटलो ताका युनिवर्सिटी मेळांक जाय न्हू युनिवर्सिटी कांय करूंक शकना कसले म्हण प्रॉब्लेम्स आसा मांद्र्यान बरेचशे प्रॉब्लेम आसा प्लॅनिंग जावंक ना आज पर्यंत मेन म्हणजे मांद्र्यान गार्बेज इश्यू आसा जी डिस्पोजल सायट जी आसा म्हणजे गार्बेज डिस्पोजल सायट ती अजून लोकेट जावंक ना आसा त्यामुळे एक विचार चल्ला की हायकोर्टानूय ते मॅटर आसा तेजेर सगळ्यांचो एक विचार करून तो डिस्पोजल प्लांट करपाचो म्हणून एक म्युजियम नाल्यार मांद्र्यान गार्बेज प्लांट ना तर हांगासर मांद्र्यान स्पोर्ट्स ग्रावंड ना आसा आतां स्पोर्ट्स सिटी जावपाची असली अशी धारगळी म्हणटाले पेडणे पूण ते कांयच जालें ना कारण हांगासर ग्रावंड आसा 20-25 वर्सां जाली पण तो प्रायमरी स्टेजीरच आसा आनी ते लामाणीचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते लामाणीचे खूब उलयता लोक हिंगा मांद्रे मांद्रे म्हणजे मोस्टली लामाणीचो प्रॉब्लेम आमकां मांद्रे बिचार तसो व्हडलोसो ना To know more about the problems that are haunting Mandre village, we have the current members of the Panchayat plus the aspirants who are with great hopes to contest the election for better development in Mandre. तुम्ही सोडले एक टायम येवन बरें जालें आय मीन बरे व्ह्यूजूय मेळटले कितें डेव्हलपमेंट जाय आनी कितें जावना तें सो आतां सद्याक सांगा मांद्रे प्रॉब्लेम्स आहा कितें डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत वी आर हॅव्हिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स डेव्हलपमेंटल प्रॉब्लेम्स मीन्स वॉट प्रॉब्लेम्स आमच्या हांगा अजून उदक सारकें मेळना लोकांक रस्ते हालींच खंय तरी आमचे बरे जातात इवन वी आर फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लेम ऑल्सो गांवांत आमच्या अजून बेकार भुरगे चड आहात वी आर हॅव्हिंग लवली ब्युटिफूल बीच आहात आमच्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीक पण हांगा ट्युरिस्ट येतात पूण रावतलो जाल्यार तांकां बरें एकोमोडेशन ना बिचार जर तांकां न्हातलो जाल्यार एक बाथरूम ना दे डोंट हॅव टॉयलेट गोवा गव्हर्मेंट ड्युरींग द टायम ऑफ ट्युरिस्ट सिजन आमच्या कडल्यान रेवन्यू कलेक्ट करता पूण तेचो उपयोग खंय करता तेच जाणा आय डोंट टू गो इन डीप अशें देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स वी आर फेसिंग ओके वॉट वी कॅन सी देर इज ते दोन ब्रीज बांधले ते एक्सेस मेवना दिसता लोकांक ना लोकांक एक्सेस कितें जाता मांद्रे ब्रिजार वयतलो जाल्यार मांद्रे ब्रिजार मांद्रे बिचार वचपाक प्रॉपर वे ना सो ही वे जी क्रिएट केल्या आतां जी तुमी पळयल्या ती वे क्रिएट केल्या ही कोण तरी एक शेक ओनरान क्रिएट केल्या आनी हेच वाटेंतल्यान जे कोण ट्युरिस्ट येतात मांद्रेची कितें तरी ब्युटी पळोवपाक येतात ते त्याच वेंतल्यान त्या ब्रिजा वयल्यान वयतात जरी तर ते शेक ओनर आपलो पर्सनल म्हणून तर ते बंद करीत जाल्यार मांद्रे बिचार वचोन एक्सेस ना थंय कोणी ऑब्जेक्शन हाडलें म्हणटकूच मातशें फाटीं उरता our 3/4 part of the economy depends upon tourism and where we are sitting now it comes under 200 म्हटले जास्तशी घरां जी आहा हॉटेल जी आहा they are coming within 200
तूं डेव्हलपमेंट कसो करतलो ऍक्च्युअली 200 ते 500 दवरला पण 200 मीटर थोडं कमी करून द्या कमी करून कारण ह्याच्यामुळे रिलॅक्सेशन दिवप Relaxation जाय. दिवप. रिलॅक्सेशन दिवपूच जाय कारण लोकांची आदली खूप घरां आसात ती पांचीत पडटात लोक त्यांचे भुरगे जातात तांकां बांदूंक जाय प्लस 500 मीटर 200 मीटराच्या भायरूय 500 मीटरान बांदूंक दिना लोकांनी आपली घरां बांदची न्हय 500 मीटर म्हणजे जवळ जवळ 1/2 किलोमीटर येता लोकांक घरां बांदूंक मेळना आनी घरां बांदूंक मेळना लोक इल्लिगल जातात इल्लिगल जाल्या कारणान पंचायतीक टॅक्स मेळना हे सगळें जर बंद करतलो आनी पंचायतीक जर इन्कम बी वाडटले जाल्यार थोडेशें रिलॅक्सेशन दिवन 100 मीटर करून बाकी सगळ्या बांदपाक अशें परमिशन दिवंक जाय खूप वायट दिसता की फाटल्या काळान खूप कामां जावंक पूण म्हाका म्हणजे लास्ट पंचायतीन कांय कामां म्हणजे चडशी जावना कामां. हय कितें ऑपोजिशन आसा हें आमकां बरोबर कॉपरेशन मेळना तुम्ही कितें म्हणटा पंचायत हॅज इट लॅक बिहायंड इन डेव्हलपमेंट काही नो 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 पंचायतीन बरें काम केलां 5 वर्सां आम्ही मॅडम ह्या फुडून जो आमच्या गांवांतल्या ज्या लोकांचे खेड्यागाड्यातले आमच्या ज्या देशाचे आमच्या गोंयान आमकां आयज दितात तो आमचो मित्र विनोद मेहतर हो जे आमकां जे प्रॉब्लम जाता थंय तो धांवान तो जे कितें बरें जावपाचें आहा थंयसर तो आमकां सुचोवन हें काम आमचे कडल्यान करून घेता म्हाका सांगात दिसता आयज प्रत्येक जाणा मतदार राजा जो आसा तो तेंच्यांनी जेन्ना आमकां वोट घालतले तेन्ना आमी तेंचे राजा जातले त्यांच्यानी ठरवपाक जाय आमी जो डेव्हलपमेंट करता आमी 2-3 फावटी येता निवडाक जेन्ना आमी तेंचें काम करता त्यांच्या घरापर्यंत पावता घरापर्यंत तेंचे रोड पावता त्यांच्या घरापर्यंत लायट पावता त्यांच्या घरापर्यंत चेकस्टायल पावता जे आमकां फावो जाता काम करपाक पंचायती मार्फत आमी करता आनी जे आमचे डेव्हलपमेंट हे करप हे आमचें काम न्हू फंड हाडप हे आमचें काम न्हू ताका MLAचें आमकां कोऑपरेशन जाय पंचायतीन डेव्हलपमेंट करून फॉर कायंड इन्फॉर्मेशन मॅडम 2008 पावस पडून लोकांचे मिरसांग आणि काजी हें जाल्लेलें पिड्यार जालें 2008 विथ द हेल्प ऑफ प्रुडंट मिडिया आणि बाकीचे आमदार जे असले यांच्या सपोर्टान आमी हो विशय इतले नेटार व्हेलो की गेल्या म्हयन्याच्यान गोवा गव्हर्मेंटान जास्तसो लोकांक तेचो बेनिफीट दिलेलो मोर दॅन 2 लॅक्स रुपया तांकां लोकांनी नुकसान भरपाई म्हणून गेल्या 15 तारखेर दिवपाक स्टार्ट जाल्लेले म्हटल्यार आमी पंचायत की 2008 नुकसान भरपाई खातीर 4 वर्सां झगडले इवन आमचो आमदार ऑपोजिशन आसलो तेणी हो प्रॉब्लेम मिडियान सुद्दां हो इश्यू घेतलो पेपरार सुद्दां हो इश्यू आयिल्लो सर अशें पांय बांदले अशें म्हणनाका की बाबा पीपल अशें म्हण लोक अशें म्हणटात की मांद्र्यांतले की पॅनल चेंज जावंक जाय बरोबर पूण पॅनल चेंज जावपाक सगळ्याच लोकांक नाका खंय तरी जे थोडे लोक असतात 100 ते 100 सारखे आता असतात पंचायत खूय लॅक जाल्या म्हणजे सगळे डेव्हलपमेंट करून आसतले तर कितें पंचायत लॅक जाल्यार पंचायत मंत्री जो आसलो तेंच्यांनी फक्त पहिल्याच वर्सात 30 लाख 32 लाख रुपये आमकां फंड पंचायतीक दिलो फॉर डेव्हलपमेंट त्याच्यानंतर माझे स्वतःचे 3 फायली अजून पंचायत मिनिस्ट्रीत पडोना कित्याक फंडच मेळना पंचायत काम कशी करतली वोटिंग अशें दिसता इन मांद्रे फायनल Overall, पंचायत या 6500 ओके अँड व्हॉट इज द पर्सेंटेज कितली म्हण 90% जाता. 80-85% up to 90% होता. या वर्सा कितें दिसता कितलेशे लोक येतले We are expecting 85 to 90% myself. Okay. And people are saying they want educated panel. Is it that की पहिले पंचायतीन जे पॅनल असले ते लेस एड्युकेटेड ना असले लोकांचं हें कशें आसा जाणा वी आर स्टेइंग इन विलेजीस हांगा एज्युकेटेड पॉप्युलेशन केन्ना म्हणटात इन जनरल जेन्ना लोक जमतात जेन्ना विलेजीचो जेन्ना आपल्या वॉर्डाचो प्रश्न येता तेन्ना तो कितलें शिकलेलो आसो तो पयली किंवा दुसरी शिकलो तो पॉप्युलर आसा म्हणजे काम तेणी कितेंय ना कळून कसो आसा की म्हाजो इज्जतीचो प्रश्न आमच्या वॉर्डाचो इज्जतीचो प्रश्न म्हाज्या वॉर्डाचो इज्जतीचो सो थंय एज्युकेशन पयलें वचना थंय त्या मनशाक पयलो वता मागीर तो निवडलो मागीर तो कितें करतलो न्हू हें हांवें सांगची गरज ना आणि सेकंडली पण तो चडांत चड approachable आता आसूंक जाय. एज्युकेटेड ह्या हितून जाल्यार पॅनलान असले ना असले. अशें न्ही. सगळे असले. जास्तचे चड आम्ही आता 90% जायते जाणांक मेळ्ळे ते म्हणटा की द पॅनल शुड बी एड्युकेटेड Educated म्हणटा म्हणजे एज्युकेटेड मान्य रिझर्वेशन जे आता गव्हर्मेंटान इम्पोज केला आमचे मोस्टली जे लेडीज जे असतात सगळे वी आर नॉट एक्सपेक्ट दॅट दे शूड बी एज्युकेटेड आता एक खंय तरी एक हें आसपा जाय न्ही बार आसपा जाय अबाउट 10-12 तरी शूड लिमिटेशन आसपा जाय आज कितें जाता की हांव एक पंचायत मेंबर आहा आता म्हज्या वांगडा लेडीज येयला आनी म्हाका दिसता की हांव सोशल वर्क करता हांवें केला हांव खंय तरी पंचायती 5 वर्सां हांवें टोटल म्हाज्या वोटरा बरोबर हांवूय सॅटिस्फाय आहा 100 लोकां पैकी 10 लोकांची कामां जावंक नासतली पण म्हाका दिसता की म्हाज्या मिसेसीक धरून हांव फुडलीं कामां करतलो आनी लोक म्हाज्या बरोबर आहा लेडीज रिझर्वेशन 33% हें OBC OBC हे बायलांक ओके फायन आता जण एकल्याची एक वीश असता की ज्या
वॉर्डाक तो आपण रावंक सोदता त्या वॉर्डाक डेव्हलपमेंट करूंक सोदता. ओके आता न्यू पंचायत येतली तेंकडच्यान कितें एक्सपेक्टेशन मॅडम whichever panel comes whichever panel wins That panel has to work for such a development that they should try and make Manrem a spot which is a beautiful spot and the most educated, the most promoted spot in Goa. ओके दुसरा So एक आणि what एक इम्पॉर्टंट development are you इश्यू expect? की सगळे लोक म्हणतात की इलिगल कन्स्ट्रक्शनान सगळे पेव फुटला हांगा. गव्हर्मेंटाचे रुल्स अँड रेग्युलेशन इतले फालतू आहात की सामान्य गरीब माणूस ज्याच्या कडेन खंय तरी हार्डली ₹1,00,000 ₹2,00,000 ताका घर बांदपा जाय तो तुज्या गव्हर्मेंटान टावन प्लॅनिंग वच आणि हे कर ताका जमना तें करपाक. तर ह्या कायद्यांत कितें गव्हर्मेंट त्याच्या कडेन तेच्या बजेटात वावडाचे 1-2 लाख आणि ह्या मागायच्या हितून ताका घर बांदूंक मेळना तर ते बेकायदेशीर अशें आमी म्हटलें वयता. मॅडम तुम्ही ओके आता ते तुम्ही rule सांगा थोडं चेंज जावपाक. हय मॅडम तुम्ही एक प्रश्न विचारलो की कोण सरपंच असता ते रोटेशन सिस्टम ती बरी काय वायट. ही सिस्टम म्हाका तरी स्वताक म्हाका दिसता तरी बरें न्ही बरें न्ही. कित्याक एक लोकां मेरेन एक वायट मेसेज की हेका 1 वर्स दिल्या हो आपलें कितें तें करतलो मागीर दुसरें सद्या ही मेसेज लोकां पर्यंत गेल्ली आसा आनी लोक आतां डिसायड करता की पॅनल चेंज कित्याक जावं. हे जर आमी बरोबर प्रिकॉशन जर घेतले तर येणारो काळ जो आसा एक बरो 5 वर्सां खातीर आमी एक बरो एक सरपंच निवडून दिवचो जावं एक ठरोवपाचो आनी तेचे कडल्यान ही सगळीं कामां करून ओके आता मांद्रेन डेव्हलपमेंट जाय कशें कसलें डेव्हलपमेंट आता जाय म्हणल्यार नवीन आता हे ते आमकां main hall एक सांगला जाय, ते दर्यार important. वचपाक ब्रीज जाय. आता लोकांक टुरिस्ट येता तांकां ते चेंजिंग रूम टॉयलेट अश्यो फॅसिलिटी खंय तरी रोड्सचे उरल्या मेन म्हटल्यार Drinking गार्बेजचे water. प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक गार्बेज मेन प्रॉब्लेम आसा. गार्बेजचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले सगळे लोक पयलीं सॅटिस्फाय. Right behind me, what you can see is the Mandre beach, and here exactly is the spot where CRZ issue is haunting the people more. These bridges are built by the shack owners and not by the panchayat or any government, and there was no access for the tourists or any other people to go to the Mandre beach. Today I have shown you 3 panchayats. That first one is Keri Tirakol Panchayat, the second one was Korga Panchayat, this is Mandre Panchayat. This is Greta Menezes with reporter Vinod Mehtar for Prudent Media.